देवाचे उजवाड ह्या नियाळ मला सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवजण. जेन्ना आमकां पेल्याचो वा दुसऱ्या वस्तूचो मोग आसता तेन्ना आमी ताचे सवें जायतो हुस्को दाखयता. आमच्या संवसारार नदर मारल्यार पर्यावरणाचेर कितले अत्याचार जातात ते आमकां दिसून येता. साबार भाव भयणां पर्यावरण सांबाळूंक आपल्याक कश्ट पडटात ते पळयनासतना आपलो आदार दिवंक फुडें सरतात. कित्याक सृश्टीचो मोग आनी पर्यावरणाचो जायतो हुस्को दाखयतात. मोगाल भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माक आमी आशेवन रावता. आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयताराक भितर सरल्या आनी रोखडेंच नातालां आमी समारंभतल्या. ज्या आदल्या कोरोरान प्रवाद्यांनी बाकीत केल्लें तें नव्या कोरोरान जेजू वरवीं शांती पावलें अशें आमकां पवित्र पुस्तकांत शिकवण मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां हीं उतरां मेळटात आनी ती भिरांती विणे रावतली. कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. जेजूक संवसारांत पाठवूंक बापाची एकूच येवजण आसली, मनशाची सोडवण करूंक, सगल्यांक वायटांतली आनी पातकांच्या गुलामपणांतली सुटका दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत दोन बोरवश्याच्यो अस्तोऱ्यो दिसून येतात. एक जाणटे पिरायेर गर्भेस्त जावन देवान तिचो बोरवोसो वाडयलो जाल्यार मारयेन आंकवारपणार पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जावन बोरवश्याक कुसव्यान घेतलो. एलिझाबेथीन देवाचेर बोरवोसो दवरलो देखून देवाचो पूत जल्मचेच आदीं तिका भेटलो आनी हेच पासत ती म्हणटा, म्हज्या सुमयाची आवय, म्हजे सोरची येवची म्हूण गोंयचें म्हाका फावो जालें. आनी ह्याच बोरवोशान ती आंकवार मारयेक म्हणटा, अस्तोऱ्यां भितर तूं सोदूं आनी सोदूं तुजे कुशीचें फळ. आनी तिच्या जिवितांत तिचो बोरवोसो ओदीक वाडयता. आनी हे तरेन बोरवोसो धरून जेजूक देवाच्या पुताक भेटता. आदवेंताचो काळ आमकां एक बोरवोशाचो काळ. तर ह्या आदवेंताच्या काळार आमी धाकट्या धाकट्या घडण्यांतल्यान जेजूचेर बोरवोसो धरूंक ताका भेटूंक प्रयत्न करुया. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं जेजूचे सोडवणेचें काम फुडें व्हरूंक आनी दुसऱ्यां सवें हुस्को दाखोवंक मारये सारकी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतली क्रिस्तांवां जावंक आनी ह्या नातालाच्या सोमयार जेजूक कवायकी दिवंक वावरुया. मोगाल्या बापा, बोरवोशांची मनशां जावंक तूं आमकां आपयताय. हो क्रिस्त येण्याचो काळ असल्या बोरवोशाचे यात्रेक आमकां आपयता. मारिया एलिझाबेथ भेटूंक गेली तशेंच आमकां तुज्या पुता जेजूक भेटूंक काळजा मनाची उर्बेन भर म्हूण आनी तयार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर आयकलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर कुशाल राव, बोरवोशान राव.